आमची संस्कृतीचे जतनाय करपाचें काम आमी करता. तोणेश्वराक नमन घालून शिमग्याचो मांड आमी खेळयता शिमग्याच्या माळाचेर. म्हणटा आसतना खूब खूब सुंदर अशें गीत आमच्याच भुरग्यांनी रचयलें. ताका खूब सुंदर अशें डायरेक्शन आमच्याच भुरग्यांनी दिलें आनी पुराय वर्सभर वेगवेगळे कडेन गोंयांतल्या शिमग्याच्या पथकांनी तुमी सगळ्यांनी भाग घेतलो. ताच्या खातीर नेटान तांच्या खातीर एकदां प्रायज मेळ्ळें काय मेळोंक ना हेका म्हत्व ना, बट ती कला तुमी लोकांच्या मुखार दवरली आनी आपल्यातली आसलेली कला सातत्यान आयच्या सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान लोकांच्या मुखार आपल्या भाशेंतल्यान दवरप ही काळाची गरज आसा. तुमी जर पळयशात जाल्यार बाय श्रद्धा पुराय गोंयांत ताका गोंयची वली म्हणून सगळे जाण वळखता. ताका धाकल्या भुरग्यां पासून ते जाणटेली बायलां सुद्दां जे खूब बऱ्या पद्दतीन गोंयची वली ह्या देवान वळखता आनी आपल्यातले आसलेले कलेक वेवस्थीत रित्या वाव दिलो. सोशल मिडियाचो प्लॅटफॉर्म ताणें खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग केलो आनी लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर ताणें सोशल प्लॅटफॉर्म खूब बऱ्या पद्दतीन वापरलो. आनी खरोखर हांवें कित्याक सांगलें कारण पुराय व्हिडिओ मी खूब बरो काडला, पण ताका इंग्लिशीचो वापर करून मातशें चड कठीण केलो. म्हाका दिसता की आमी आमची संस्कृताय जर जपतले आसत जाल्यार परकीय भाशे नो डावट परकीय भाशे कडेन वचपाची गरज ना. तें मराठी किंवा कोंकणींतल्यानूच जाल्लें जाल्यार जाणटेल्या बायलांक आमच्या बसल्या थंयसर ताका खूब बरें कळटलें आसलें, ताका खूब बरें समजतलें आसलें. शिकपा खातीर आनी पोटाची भास म्हणून आमी इंग्लीश भास शिकता. ऑफकोर्स शिकची गरज आसा. कालांतरान आमचे भुरगे ग्लोबल लेवलाचेर वचपाक जाय, ताका शिकपाक जाय. पण संस्कृताची जतन करता आसतनाय बी आमच्या स्थानीक भाशेंतलो आमच्या रिजनल लँग्वेजीचो मागीर कोंकणी आसूनी ती हिंदी आसूनी किंवा ती मराठी आसूनी हाजोच उपयोग करचो, जेणे करून ताका चड आमी जशें म्हणटा की तोणया देवाची सासाय आमचेर जर पडटली आसत जाल्यार देवाकूय बी तीच भास कळटा. देवाक इंग्लिशीन सांगलें म्हणून कळचें ना. ताच्या खातीर अशाच पद्दतीन जावपाची गरज आसा. हांव टिकात्मक उलयना, पूण हांवें मुद्दाम उलयलें एकट्याच खातीर कारण हांव ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जर सांगना आज घडये कदाचित तेच्या कडल्यान एकट्या कडल्यान तेंच्यांनी केला आसतलो, पण उरलेले बी त्याच पद्दतीन फुडें वयतले म्हणून हांवें ह्या प्लॅटफॉर्माचो उपयोग केलो की स्थानीक लँग्वेजीचो उपयोग हो खूब मोठ्या प्रमाणात मागीर ती कोंकणी आसूनी हिंदी आसूनी मराठी आसूनी ह्या भाशेचो उपयोग आमी संस्कृती जतन करपाक तरी डेफिनेटली करपाक जाय. तो जर आमी करपाक लागले आसत जाल्यार ही भास सगळ्या फुडल्या पिळये पर्यंत पावतली.